मडगांव फातोड्ड्या कोयराच्या राशीनी मेळ्ळ्यात त्या चडशा कार्डांचेर हॉलोग्राम ना. कार्डा घडी बोगस आसुये. ह्या केसीचेर फुडली एक्शन घेवंक जाय म्हणून दक्षिण गोंयचो कलेक्टर स्वप्नील नायक उलयला. भायर मारिल्लीं वोटिंग कार्डां आमदार विजय सरदेसायच्या वोटरांची. ह्या प्रकारा फाटल्यान बीजेपीचो दामो आसा म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत म्हणटा. मडगांवां फातोड्ड्या कचऱ्यांनी उडयल्ल्या वोटिंग कार्डाच्या केशींत दुर्गादास कामतीक स्टेटमेंट घेवंक दक्षिण गोंयचे कलेक्टरान समन्स धाडिल्ले. स्टेटमेंट दिल्या उपरांत दुर्गादास कामतीन दामूचेर दुबाव घेतलो. कोण तो सस्पेक्ट आता काल तो कोण भारतीय जनता पार्टी हांगा येवन गेला न्ही स्पोक्स नांव घेवण सुद्दां आमकां कोण तो जायते जाण येवन गेला कोण तो आता बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन जो दामू नायक तो काल हांगा येवन गेला. आता ताका कितें गरज स्टेट एंट्रन डिफेंड करपाची. आता आमकां समजना की तो हातून एडमिशनाक कसो डिफेंड करता काय म्हणून. वी हॅव ब्रॉट दिस टू द नोटीस ऑफ द गव्हर्मेंट. वी हॅव ब्रॉट दिस टू द नोटीस ऑफ द सीईओ. आणि काल तो हांगा येवन तियात्र करता 4 बोकडांन गेले येवन आणि आता म्हणटा की ही इज ट्रायंग टू डिफेंड एडमिनिस्ट्रेशन. आता आमकां दुबाव मारता की होच मनीस सस्पेक्ट आहा काय म्हणून हातून ते भानगडीन करपाक. म्हणटा तो चौगुलेचो प्रिंसिपल हांची कार्डां आहा भितर. दीस पीपल नेवर एप्लायड फॉर अ कार्ड. कारण तांची जी कार्डां तांचे कडेन आहा. आता ही कलर कार्डां खंयच्यान आयल्यात तांचे तयार जाल्यात ही चौकशी जावंक जाय. ही हांवें सापडल्यात मेनली ही चडशी कार्डां जी आहा ही आमच्या फातोड्डा मतदारसंघाचो आमदार आहा जो गोवा फॉरवर्डाचो मेंटर विजय सरदेसाय हाजे मतदारांची आसा. आता स्पेसिफिकली हाजीच कशी जाली आमच्याच वोटरांची कार्डां कशी थंय सापडलेली आमच्याच लोकांची नांवां कशी डिलीट जावंक लागल्यात मेळ्ळ्यात. दीस कॅन बी मिसयूज फॉर बायींग अ सिम कार्ड. बारीक गजाल. दीस कॅन बी यूज फॉर टेरर एक्टिविटी. दक्षिण गोंयचो कलेक्टर म्हणटा ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जातली. ह्या गजालीचेर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर खंय सगळ्या राजकी पक्षां बरोबर मिटींग घेवपाचो आसा. That with the ARO has to decide those applications. As I told them that a list is going to be circulated as per the procedure to all the political parties. And if they have any objections, the objections are to be filed before the concerned AER. Can you circular As meeting as CEO has called a meeting today. I have not counted, but there is a bundle of cards. It should be around 150 to 200. Science में आनंद कार्ड है. Yeah, there are signed. They are all signed cards. There are some without logos. This also hologram asthana. That is only actually an official card. They didn't have holograms. So they could be duplicate copies, which are retained by the ARO for his record. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. गोंयांत बीजेपी मोगोची युती केंद्राच्या कोट्यांच्या प्रकल्पांनी सध्या शाबूत दवरल्या. युती आसात सिटांचे उलप तितलें उरलां म्हूण PWD मंत्री ढवळीकार सांगता. नाजाल्यार हातांतले प्रकल्प मुखार कशे वतले हो सुदिनांक प्रस्न. मोगो सोडिल्ल्या फुडाऱ्यांक परत मोगोची तिकेट दिवचे पयलीं ताणें 5 वर्सां पक्षाचें काम करपाची अट सद्याच्या आमदाराकूय लागू. माविनान घेतल्यार खंय बीजेपीचें नांव घाण करून घेतली. मोगो बीजेपीची युती सध्या घट उरपाक कारण केंद्रीय हायवे आनी शिपिंग मंत्रालयाकडच्यान PWD आनी R&D खात्याक आयिल्ले हजारांनी कोट्यांचे प्रोजेक्ट. सुदीन म्हणटा युती आसाच. मोगोक 14 सीट जाय. ताचेरूय वांणपण करपाची ताची तयारी. आमी अलायन्सात आसा हे सगळ्यांक खबर आसा. मिडियाक खबर आसा. आमच्या पार्टीक खबर आसा. बीजेपीक खबर आसा आनी स्वता म्हाकाय खबर आसा. आमचे युतीचे हे आमी ऑलरेडी ठरयलां. आमी युतीत वचचे. आमी 14 सीट तांचे कडेन मागपाचें ठरयल्या. 14 सीट जरी न दिले तर तातूंत निगोशिएशन जावन कितें कितें बरें आमकां मेळटलें हेय आमचो विचार आसा. आनी त्या प्रमाणे बाकीच्यो गोश्टी ते सगळे उलोवण्याच्यो गोश्टी आसा. युती आसात. युतींतल्यान आमी मुखार वचून बरें कितें ना जाल्यार हे प्रोजेक्ट जे आसा आतां ते कंप्लीट जातले ना न्ही. सो ते कंप्लीट जावपाचे कारण हे प्रोजेक्ट गोंयच्या लोकां खातीर आसा. सुदीन ढवळीकारा खातीर किंवा मनोहर पर्रीकारा खातीर किंवा लक्ष्मीकांत बागसाकाच्या खातीर हे प्रोजेक्ट ना. हे प्रोजेक्ट गोंयच्या लोकां खातीर आसा आनी गोंयच्या लोकां खातीर आमी कितें करपाक जाय हे आमी युतींतल्यान निर्णय घेतला. मोगो सोडिल्ल्या खंयच्याच फुडाऱ्याक परत मोगोक आयल्यार पयलीं 5 वर्सां फकत काम करपाची अट पक्षाच्या घटनेत आसा. काँग्रेसीचो मडकयकार पयलीं मोगोत येवंक सोदतालो. आतां ताची बीजेपी कडेन सोयरीक चल्ल्या. सुदीन म्हणटा मोगोचो 5 वर्साचो नेम सगळ्यांक लागू. म्हणून आमी सुद्दां एक डिसिजन घेतला की जो आमची पार्टी सोडून वता तो जर परत येतलो उच्च पदार आशिल्लो मनीस जाल्यार ताणें पार्टी खातीर 5 वर्सां काम करचें आनी मागीर टिकेट सोदची. मागीर ताणें आपलें पद सोदचें. हांव तिकीट म्हणना आपलें पद सोदचें. कारण शेवट पार्टी ह्यो कोणाक तरी लागून आमी फॉर्म करता. आनी ती पार्टी जर दुभंगाक लागली जाल्यार ताका मागीर आमचे सारके मनीस त्या पार्टीन वचून
अर्थ ना. पांडुरंग मडकयकर MG वयता म्हणून आमच्या एके फाटल्या मुलाखतींत म्हटलें न्ही आपूण फाटल्या दारान कित्याक वचूं जेन्ना फुडल्या दार आपल्याक आपयता म्हणजे BJP आपल्याक आपयता तो ताजो प्रश्न आसा. हांवें पयलींच सांगलां सगळे मनीस जे 5 पक्ष फावटी 3 फावटी 2 फावटी जे गेल्या तांणी प्रत्येक पार्टीन विचार करून तांकां घेवचें की ना हें ठरोवचें. तो प्रयत्न आमी केल्लो तसोच बाकीच्या पार्टींनी तो करपाची आज आवश्यकता आसा. नाजाल्यार प्रत्येक जाण 8 दिसांनी आपूण ही पार्टी सोडटा ती पार्टी सोडटा त्या पार्टीत जॉयन जाता आनी जॉयन जाता आसतना बऱ्यो ज्यो पार्टी आसा आपूण जर बरी पार्टी म्हणटा जाल्यार ताणें सुद्दां ताजो विचार करपाक जाय. तांकां खरेंच जॉयन करून घेवपाक जाय काय कितें. सुदीन म्हणटा दाबोळ्यांनी दिवचले मोगोन काम केलां. मोगो ते मागतलो. माविनाक घेतल्यार खंय BJP नांव घाण करून घेतली. दाबोळी सीट जो आसा तो सीट फाटल्या फावटी आमचे कडेन आशिल्लो ताजेर अजून डिस्कशन जावना आनी थंय भरपूर काम हांवें स्वता म्हज्या माध्यमांतल्यान आनी म्हजो जो फाटलो उमेदवार आशिल्लो जो हार्डली 800 मतांनी पडलो त्या उमेदवाराच्या माध्यमांतल्यान थंय केलां. MG पार्टी थंय भरपूर बळकट आसा. तशीच आमी बळकट बिचोलेक केल्या. सुरवाती पासून आमी बिचोलेचेर लक्ष दवरिल्लें डे 1 बसून इलेक्शन जाले नंतर. कारण थंय जो उमेदवार ते आतां सोदता तो हेवटेन तेवटेन गेला आनी खूब पक्ष बदलले नंतर उमेदवाराची जी प्रतिमा आसता ती कमी जायत वता. जर BJPन वयता जाल्यार BJPची इमेज मातशी डावन जातली अशी दिसता. डेफिनेटली ज्या मनशान 5, 6, 7 पार्टी चेंज केल्या त्या मनशाक जेन्ना दुसऱ्या पार्टीक वता तेन्ना डेफिनेटली त्या पार्टीची कितलीशीच इमेज पयलीं म्हणजे तो मनशाची इमेज वता आनी त्या शिवाय पार्टीची ज्या पार्टी ताका घेता त्या पार्टीची कितलीशीच विचार करपाक जाय. हांव अमके पार्टीचें नांव घेना तमके पार्टीचें नांव घेना पूण म्हाका दिसता प्रत्येक पार्टीन ताचो विचार करपाचो. कुंभारजुवा दिवचले केपें आनी काणकोणाचेर दोळो दवरून सुदिनान मोगोच्यो हालचाली सुरू केल्ल्यो. सादूर जाल्ले BJPन मोगोच्योच राजकीय हालचाली ब्लॉक करपाक सुरवात केल्या. सध्या 4रांतलो एकलोय मोगोच्या हातांत ना आनी मोगो युती तोडपाच्या परिस्थितीत दिसना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. पणजे स्मगल केल्ल्या डिझेलाचो टँकर धरला. पुलिसांनी शुक्रारा सकाळी ही कारवाय केली. पुलीस सांगतात त्या कोतान एका कसिनो खातीर हो टँकर डिझेल घेवन आयिल्लो. 5 जाणांक अटक केल्या. ह्या रॅकेटात आनीकूय कांय अरेस्ट जावपाची शक्यताय आसा म्हणून पणजेचो SDPO मिडिया कडेन उलयला. दोगांक कोर्टान 3 दिसांची कस्टडी दिल्या. उरिल्ल्या 3गांक शेनवारा कोर्टा मुखार उबे करतले. Two persons have already been arrested and sent to remand. More arrests are being made. So investigation is in progress to find out what is the modus, how they get procure the diesel, and from whom they procure the diesel in this illegal manner in such big quantity. Investigation is in progress to find out who was the to find out the exact person to whom it was meant to be sold. जम्मू काश्मीरात भारतीय सुरक्षा दळान 7 पाकिस्तानी रेंजर्स आनी एका दहशतवाद्याक मारलो. भारताच्या BSF जवानांनी पाकिस्तानातल्या फारपेटाक जाप म्हणून केल्ल्या फारपेटात 7 पाक रेंजर्स आनी 1 दहशतवाद्याक मारला म्हणून BSF सांगता. कथुआ जिल्ह्यात सकाळी 9:30 आनी दनपारा 12 मजगती ही फारपेट जाली. पाकिस्तानाची आर्मी मात अशें कितें जालां म्हणून मान्य करिना. घेऊया एक ब्रेक.